It's a great opportunity for me to, because when I have visited this, I have been visiting this institution for a long, and whatever sir has said, I know the way they develop themselves. Madam Smita, Sekhar sir, I know they put 100 students from bottom to top, and a quality education is being imparted. And the teachers' recruitment itself shows that the kind of education level that they have, and the kind of passion that they have, and the kind of vision that they have, and the way they are moving with the mission on the mission is tremendous. When I saw the results, 95 to 96% of your results are in distinction. In my life, in my schools, I had never seen any distinction when I was studying in my school. But here it is totally different. So all credit goes to you also. All the credit goes to your teachers. 500 विद्यार्थी मॅक्सिमम 500 नसतात, कोण ड्रॉप जातात. सायन्सीचे भुरगे मागीर मेडिकलाक गेल्या उपरांत जागा कमी जातात, मागीर भरपाक टायम जाल्लो आसता म्हणून आमकां भरपाक मेळना. पूण एका विद्यार्थ्या फाटल्यान 10 स्क्वेअर मिटर एरिया पडटा. 500 विद्यार्थ्यांक 5000 मेळटा. हो रेशिओ अत्यंत उत्कृष्ट, मोस्ट हेल्दी रेशिओ आसा. एक विद्यार्थ्यांनी जी बरी परंपरा दवरलेली आसा ती परंपरा फुडें वचची. विद्यार्थी बरे शिकतात, दे आर वेल डिसिप्लिन्ड. हांगा इनडिसिप्लिन हो विशयूच नासता. खंयच्या तरी विद्यार्थ्यान आजनेरी केली, तवनासपणां केली, मवालपणां केली, हे आमी केन्नाच आयकूंक ना. इज अ गुड सायन, व्हेरी गुड सायन. आनी इट इज फॉर द सेम रिजन विद्यार्थ्याचे अशी वर्तणूक असल्यामुळेच मॅनेजमेंटाक नवे नवे पावलां, नवे नवे प्रोफेशनल कॉलेजीस, कारण हाच्या नंतर आमी फाटल्या 2 वर्सांत नर्सिंग कॉलेज सुरू केलें. आमकां करपाचो उत्साह मेळटा आनी यशस्वी रित्या हो कॅम्पस एक नांवारूपाक येता. हे हांव मुद्दम सुभाष बाबा कडेन उल्लेख करपाक म्हाका अभिमान दिसता. आयच्या दिसा ताचे खातीर तुमी आयिल्ले आसात. ताची 4 उतरां मोलाची आयकूंक जाय. पूण म्हाका इन्स्टिट्यूशनाच्यो 2 गोश्टी सांगपाचो मोह. तुमी कदाचित त्यो सगळ्यो गोश्टी जाणा आसले, पूण ताका खबर नासली, म्हणून हांवें ज्यो गोश्टी रिपीट जावंक ना, पयलीं जावंक ना, तांचो हांवें उल्लेख केलो.